मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. मोबर दर्यांत बुडली नुस्तेमारी बोटीत आशिल्ल्या 27 कामगारांक लायफगार्डांनी केले साल्वार. वर्सान वर्सा हांगा बोटी बुडपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान नुस्तेमारी खात्याक धरले धारेर. कोडार आयआयटीचो प्रकल्प जालो रद्द. शेवटाक मंत्री सुभाष शिरोडकारान केली घोषणा. भाजपाचे घमंडाचेर लोकांचे जैत, सांगले विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी. नैऋत्य मान्सून राज्यभर सक्रिय उरिल्ल्यान गोंयांत सातत्यान उटंगराचो पावस. फुडल्या कांय दिसांत मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या हवामान खात्यान. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा सकाळी मोबर दर्यांत एक नुस्तेमारी बोट बुडली. ह्या बोटीत 27 कामगार आशिल्ले, जांकां लायफगार्डांनी साल्वार केले. वर्सान वर्सा हांगा बोटी बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात, तशेंच जीव लेगीत गेल्यात. पूण अजून मेरेन नुस्तेमारी खाते प्रस्न तडीक लाय नाशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांक ह्यान फुडें जिवाचो धोको निर्माण जाला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मोबर जे माउथ ऑफ द रिवर जे आसा ह्या रिवराचेर आसात. आतां तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात की जी फिशींग बोट जी आसा ही माउथ ऑफ द रिवराच्यान भितर येता आसतना कशी बुडली. आनीक ही बुडटरेक तितूंत जे 27 जाण जे लेबर आसले जे फिशींग करपाक गेल्ले हेका रेस्क्यू केल्ले गेले काही स्थानीक लोकांनी. आनी त्याच बरोबर जे तेंचे मनीस जे आसात हेणी तांकां रेस्क्यू केले. आनी काही बोटी ज्यो आसात ह्योय येयले तेंचे रेस्क्यू करपाक. आनीक तांकां रेस्क्यू केले कडेन आसात 27 जाणांक. हांगा बोटीकार जे आसा ते एवरी इयर मागत आसात की आमकां माउथ ऑफ द रिवर जे आसा हे बांदून दिवचें म्हणून. पूण ऑथॉरिटी जे आसा हेणी आजुनूय ह्या हेचेर लक्ष घातलें ना. आनीक ही एकूच बोट न्हू, हेचे पयलीं कितल्योश्यो बोटी ज्यो आसात फिशींग बोट्यो जेन्ना माउथ ऑफ द रिवराच्यान भितर सरतात त्या टायमार ह्याच जाग्याचेर बुडले कडेन आसात. ही नोविदाद न्हू एक बोट बुडपाची. हांगा हे जे बोटीकार आसात तेणी कितलीशे डिमांड केल्या, कितलीशीं वर्सां जालीं ते झगडटात. काही लोक कोर्टात सुद्दां गेले पूण कोण तरी एकट्यान केस घातली कारणान हे माउथ ऑफ द रिवर जे आसा हे करपाचें. पूण जी केस फाटी घेतली आनीक सरकारान हेची जी दखल घेवपाक जाय आसली, सरकारान हेचेर माउथ ऑफ द रिवर बांदपाक तयारी करपाक जाय आसली, ती खंय तरी आजुनूय दिसना. म्हणूनच आज ह्या बोटीकारांक कोट्यांनी रुपयाचे लॉस जाले कडेन आसा. त्याच बरोबर बरें दिसता की हांगा कॅज्युअलिटी कांयच जालें ना म्हणून, की एवरी टायम हांगा कॅज्युअलिटी जाताली. पूण आज ही कॅज्युअलिटी जाली ती फक्त बोटीक जाली. आनीक सद्याक जे ओनर आसा हो खरेंच त्रासां पडले कडेन आसा. फिशरी डिपार्टमेंट जे आसा हें कितली हेल्प करता तें सगळें लोकांक खबर आसा. खंयच्या बोटीकाराक हेल्प जाय तो ते भशेन करना. म्हणून ह्या फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा तेंची की आमकां खंय तरी हेल्प करचें. त्याच बरोबर सरकारान आमकां हेल्प करून हांगा आमकां खंय तरी हे बांदून दिवचें अशें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आनी जर माउथ ऑफ द रिवर जर बांदना जाल्यार हांगा आनीकय असले इन्सिडंट जे जातले. हे बांदपाचें कारण बांदपाक कित्याक जाय की हो जो कस आसा हो सगळो कस भितर येता. जी माउथ ऑफ द रिवर आसा तितूंत येता आनी थंय तो लागता आनी अशें करून बोटी भितर सरतना तेका कसात रमतात आनीक अशें करून बुडटात. म्हणून तेणी मागणी केले कडेन आसा की सरकारान बेगीच्या बेगीन आमचे कडेन लक्ष दिवचें आनी हे माउथ ऑफ द रिवर जे आसा हे बांदून घेवचें. म्हण ना जाल्यार एवरी इयर आमकां अशें लॉस सोंसपाक पडटा. देवूय सगळे तितले कोता. आनी आज आमचे 27 फिशरमॅन ते आनी तितूलो एक सिनियर सिटीजन तो अरावंड 65 प्लस. हांवें म्हणलें बाबा तूं हुस्का म्हळ्यार आगोंदा म्हणून लागलो. सो देवान 27 फिशरमॅनाक रिस्क्यू करून बरे भाशेन आमी ताका वयर सांबाळ्ळे. हांव देवा आर्गां दिता आनी टॉलर ऑनराकूय दिवपाची गरज ना. देव तुमकां दुसरे बोटीन भरपूर नुस्तें दिवन तुमगेले ते टॉलराचो बेस्पेस रिकवरी जाल्या पूण म्हूण देवा कडेन मागता. लायफ गार्डाच्या टिमीन कितना लोक है? 27 मनशाची लायफ सांबाळ्ळी आमी. आमची जीव रिस्काक घेवन
तुम्ही चोयल्यार कोट्टेले कितले दोयरो राफ आहा आनी केदे व्हडले लार मोडटा आमची लायफाची केअर घेवन आसोना परवा करून आसोना आमी इतले लायफ गार्डान आनी हांवें 27 लोकांक सांबाळले. सरकारान दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयच्या कोस्टल पुलिसांक 4 तरी बोटी लोकांचे जीव साल्वार करपाक दिवच्यो अशी मागणी नुस्तेमार पेले फेर्नांडीसान केल्या. ते भायर वयता आसतना अकाशुमी मेशीन बंद पडे ओसाळ जाला हांव नोको म्हळ्यार हांव टॉलर फुली डॅमेज सेड फॉर द टॉलर फॅमिली गव्हर्मेंट शूड सपोर्ट देम आनी थिंगा आमचे कोस्टल पुलिसूय बी आसलेले 4 जाण विथ अ जीप बट इज व्हेरी सॅड दॅट आवर गव्हर्मेंट बोट नाय आमगे गव्हर्मेंटा कडेन ते म्हणून लावले पयली बाब आमकां बोट नाय पुलीस तूं मातशें वचोन ताका साल्वार कर. सो आमगेले हांव CMाक मागोता कित्याक फिशरी मिनिस्टरा कितले पाट आमी सांगिल्ले न्यू इयर जाशनी हुणे सेंट्रला जाला सेंट्रलासून फंड हाड आमगे कोस्टल पुलिसांक 4 बोट्यो दिच्यो सावथा 2 नॉर्था 2 ना जाल्यार आमचे असो मनीस घाट्स दाखोवन रातीकोय डेडाक निंदान तूं उठोन हे इतले फिशरमॅन मोरपाचे सांबाळपाक इट्स नो इजी. सो आमचे असो मनीस आय म्हूण ते आयज साल्वार जाले ना जाल्यार ते भिवन कोंकळेता बाबडे पासां कितें जावपा ते हांव नोको. सो प्लीज CM बाब 4 बोट्यो आमचे हे वर्साक न्यू वर्सा पयल्यो तुवें सेंट्रलासून दूड हाड उच्यानूय जाला पयस हाड कोस्टल बेल्टा 4 बोट दिच्यो 2 व्हड्यो 2 रिस्क्यू धाकट्यो इतल्यानू सांगून देव बरें करूं म्हूण. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. कोडार IITचो विशय बरोच तापलो. अखेरेक हो प्रकल्प कोडार वाठारात येवचो ना अशी घोषणा मंत्री सुभाष शिरोडकारान केलीच. तशेंच कांय हितसंबंद आशिल्ल्या लोकांक प्रकल्पांक विरोध करपाची संवय आसता. ते कितलेशेच वर्सां करीत येयल्यात. तांकां विरोध करचो आसा आनी उदरगतीक आडखळ हाडपाची आसा अशें कोडार हांगचो IIT प्रकल्प रद्द करपाची घोषणा करताना मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी MLA शिरोडेचो कोडार आयलो आनी कोडार लोकांक घेवन ताणें मेळून ताणें सांगलें की IITचो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी हांगा हाडपाचो कॅन्सल केलो. अशें म्हटलां ताणें म्हटलें की आमी खंयचोय प्रोजेक्ट जो लोकांक नाका तो आमी लोकांचेर लादपाचें ना अशेंय ताणें म्हटलें. आनी ताणें तशें सांगलें की जर लोकांक जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट हांगा जावचो ना आनी हो प्रोजेक्ट हांगासरलो कॅन्सल केलो अशें ताणें लोकांक सांगलें. लोकांक सजमयलें आनी तो लोकांक सांगून गेलो. आतां लोक म्हणटात की आमकां प्रॉपर पेपर्स जे आतां आमच्या हाती कांयच दिवंक ना कांयच तशें कांयच लेखून बरोवन कांयच दिल्लें ना ताका लागून ते लोक म्हणटात आमी ग्रामसभा घेवपाक जाय अशेंय तांचें लोकांचें म्हणणें आसा. पूण पळय आतां लोक कशें हें करतात ते कितें ऑलरेडी जे मिनिस्टर आसा WRD मिनिस्टर सांगलें आहा की ही IIT हांगा कोडार येना म्हणून. काणकोण 70 सांगे फोंड्या करत शेवटाक फोंड्या कोड्डारच IIT स्थापन करपाचो प्रस्ताव जाल्लो. ही IIT आयल्यार गांव काबार जातलो आमकांय चिड्डून उडयतले असो लेगीत भंय लोकांनी उक्तायलो. ह्या प्रकल्पाक थळाव्या सयत भाजपाच्या कांय आमदारांनी समाज वावुरप्यांनी लेगीत विरोध केल्लो. अखेरेक हो प्रकल्प कोडार गांवांत येवपाचो रद्द जाल्ल्यान भाजपाच्या घमंडाचेर लोकांचे हे जैत अश्यो लेगीत प्रतिक्रिया आयल्या. आतां IIT कोडार सावन गेली खरी पूण ह्या फुडें IIT प्रकल्प खंय येतलो काय फकत गोंया पुरतीच भोंवतलो हे मात वेळच सांगतलो. आम्ही 1-2 बैठको घेतल्यो आमच्या भितरच बाकीचे काही प्रमुख कार्यकर्त्यांबरोबर आणि नंतर मागीर माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन फाटल्या 15 दिसांक 1-2दा हो विशय आयलो आनी ताणें म्हटलें की गांवच्या लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां बळजबरीन किंवा जबरदस्ती करपाचें ना अशें म्हणून. कारण शेवटी ही संस्था आसा ती शैक्षणीक संस्था आसा. ते वातावरण बरोबर आसपाक जाय लोकांचे गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसपाक जाय गांवच्या लोकांचे सहकार्य ताका मेळपाक जाय आनी तातूंतल्यान ती मागीर बरी पद्दतीन चलूंक शकतली अशें म्हणून. गांवचे लोक जर नाका म्हणटात जाल्यार बंद केल्यार जाता अशें म्हणून.
आनी ऑफकोर्स तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की IIT गोंयची जी आसा पळय जी आमकां सादारणशे 3-4 वर्सां पयलीं मेळ्ळी ती आज फार्मागुडयेंत चलता तशी. आतां इतलेंच कितें काही अडचणी भुरग्यांक काही अडचणी शिक्षकांक जातात कारण IIT म्हणना फुडें तो एक स्टँडर्ड जो आसा पळय न्ही तो मेंटेन करचो पडटा. दुसरी एक तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तें म्हटल्यार कितें IIT म्हणना फुडें थंय रिसर्च जी आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत चलता आनी म्हणून आमकां IIT म्हज्या मतदारसंघात जर आयिल्ली आमी जर लोकांनी सगळ्यांनी घेतिल्ली जाल्यार एक मोठो आमकां बेनिफीट जाता आशिल्लो तो म्हटल्यार बाकी वेवसाय मेळटा नोकरी मेळटा हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो पूण आमच्या भुरग्यांक एक रिसर्च करपा संबंदी संशोधन करपा संबंदी एक वातावरण थंय निर्मिती जावंक शकता कारण IIT म्हणना फुडें त्या IITचो सहभाग त्या परिसरांतल्या लोकां बरोबर आसता. जे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स म्हणटात पळय न्ही ते कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बी थंय घेवंक शकताले जशे बाकीच्या IITन जशे घेतिल्ले आसतात तशे. आमी सारासार ह्या गोश्टींचो विचार करूना आनी एक बंद जावपा जायना ऑफकोर्स काही विद्वसंतोशील लोक असतात प्रत्येक कडेन तांकां काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक आसात राज्याक उपकारक आसात येवचे न्ही अशा प्रकारची तांची मनोवृत्ती आसा. हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक आसात ते मागीर इस्टाक आसूं नॉर्थाक आसूं सावथाक आसूं दक्षिणे आसूं ते विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एकपो घालप पूण सोडात जालें तें जालां. IIT जी वयर आमच्या फार्मागुडयेंत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना थंय गेल्यार जागो मेळना चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया दुसऱ्या राज्यांत व्हरया. इतलो टायम कित्याक लागलो तुम्हाला लोकां कडेन पावपा खातीर? हो विशय बरे पद्दतीन म्हाका सुटाव करपाक जाय आशिल्लो आमचे म्हळ्यार आढाव घेतलो नंतर मागीर आमच्या पणजे लेवलाचे सुद्दां मुख्यमंत्री बाकीचे जे आसा तांचे कडेन म्हाका हो विशय उलोवपाक जाय आशिल्लो आनी त्या विशय उलोवन कशे पद्दतीन ताचेर मार्ग काडपाक जातलो. लक्षांत घेयात एक की खंयच्याच आमच्या गांवच्या मनशांतली आमी मोर्चाकारी आमचे कडेन आमी करूना आमी एक लक्षांत घेता फाटल्या 40 वर्सां पयलीं राजकारणां आसा हांव तेन्ना तशें करपाक लागना खंयचोय विशय न्हू म्हणजे इवन कोंकणी रेल्वे सारको विशय आशिल्लो मराठी कोंकणी विशय आशिल्लो ह्या विशया वेळार सुद्दां हांवें म्हज्या मतदारसंघांत लोकांक केन्नाच हें करूंक गावना सगळे विशयाचेर सामकें प्रामाणीकपणान आनी सचोटीन काम करून हो विशय तडीक व्हरलो आसा. तर ह्या विशया संबंदी सुद्दां ताजे ताजे उपाय करपाक लागला. हांव एक सुद्दां विशय आज फक्त तांकां प्रेस करून घेवपाक दोगांक आपयला अध्यक्ष आपयला सरपंच आपयला. सगळ्याच्या वतीन हांव भौंचे आभार मानता तशेंच प्रशांत गांवकर सुशांत गांवकर आमचो सरपंच सगळ्याचे आनी सगळे ग्रामस्थांचे आभार मानता आनी 2 शब्द सगळ्या प्रेसान आमकां साथ दिली त्या बद्दल त्यांचे सगळ्याचे आभार. मेडी कोणी सगळ्यांनी जो सपोर्ट केलो त्या सगळ्याचे आभार. मजगती सरकाराच्या IITच्या निर्णयाचेर विरोधकांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्या. IIT खातीर 500 एकर जमीन जाय जे गोंयांत शक्य ना. गोंय सरकारान केंद्राक पत्र बरोवन ही गजाल स्पश्ट करची RGPचो मुखेली मनोज परबान ट्वीट करून असो उलो मारला. भाजपाच्या घमंडाचेर लोकांचे हे जैत असो ट्वीट गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान केला. तशेंच लोक वयर सरता तेन्ना सरकार बागावतात अशें आपाच्या अमित पालेकारान IITचेर सरकाराच्या निर्णयाचेर ट्वीट करून जाप दिला. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ओमकार हत्ती सातोशे महाराष्ट्र हांगा पावलो. खंतीची गजाल म्हळ्यार ताका महाराष्ट्राच्या दिकेन स्थलांतरीत करपा खातीर लोकांनी गंडेल बॉम्बाचो वापर केलो. रान खाते करता कितें? मंत्र्याचे आश्वासन फकत वाऱ्यार आसले वय. उदरगतीच्या नांवान रानां काबार जाल्यात. रानवटी जनावरां लोकवस्तेंत येवची ना तर खंय वतली? विचार करपा सारकी गजाल. राज्यात रानां काबार जाल्ल्यान रानवटी जनावरां लोकवस्तीत पावल्यात.
जेवणाच्या आणि उदकाच्या सोदात ती भटकत रावतात. लोकांच्या शेता भाटातही धुमाकूळ घातली. या कारणांक लागून कितल्याशाच मोन जातींचे जीवय गेल्यात. गोयचो फामाद ओमकार हत्ती पोटाक मेळटा थंय धावत सुटलो. एके वाटेन ओमकार हत्तीक लागून जायत्या शेतकारांचे शेत पुरायपणान नष्ट जाले. संबंधित खात्यान पावला उबारूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी ताका महाराष्ट्रात स्थलांतरीत करपा खातीर गंडेल बॉम्बाचो वापर केलो. हो संघर्ष कितलो तेंप चालू उरतलो हाची जाप मेळटली वय. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक पिसो. पिसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डाक हरायलो. 5-4 अशा गोल फरकांनी ही सर्त रंगली. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोर्डाक टाय ब्रेकरा वरवीं 5-4 अशा गोल फरकान हारावन नावेली स्पोर्टिंग क्लबान आयोजीत केल्ल्या 44व्या गोल्ड अँड सिल्वर ट्रॉफीच्या फायनलीन सुवात मेळयली. ही फायनल मॅच 2 ऑक्टोबराक जातली. नावेली स्पोर्टिंग क्लब आणि डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डा ह्या जावन आपल्या दुसऱ्या सेमीफायनल आणि हे गेम बरी जाली. बरी वयर जाली. 1-1 ड्रॉ जालो आणि तेची आमी 2-1 जाले. नावेली स्पोर्टिंग क्लब 2-1 जाले. टाय ब्रेकरा कितली वेळ? टाय ब्रेकर 5-4. सो कशी आसा मॅच आतां? पावस झडोन सुद्दां इतलो. पावस पडोन मातशें गेम बरी जावंक ना. तरी पूण बरें केवले दोन्ही टिमीचे प्लेयर बरे केवले आणि आयज भरपूर लोक हांगा तो येयल्लो ताका सगळ्यांक देव बरें करपाक. फायनल केन्ना जातलें? फायनल जातलें 2 तारखेर आणि ते 2 तारखेर फायनलाक भेटतात आमचे होस्ट नावेली स्पोर्टिंग क्लब आणि सांजू तयारी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. नैऋत्य मान्सून राज्यभर सक्रिय उरिल्ल्यान गोंयांत सातत्यान उटंगराचो पावस पडत आसा. जायत्या वाठारांनी पावस पडिल्ल्यान हवामान खात्यान फुडल्या कांय दिसांत मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. महाराष्ट्राचेर उणो दाबाचो वाठार तयार जाला. ताचो परिणाम गोंयांत अजूनय जाणवत आसा. फाटल्या 24 वरांत मडगांवान 31 मिलीमीटर, पणजेन सुमार 18 मिलीमीटर, धारबांदोड्या, पेडण्या आणि सांग्या उटंगराचो पावस नोंद जाला. महाराष्ट्राचेर उण्या दाबाचो वाठार परिणाम गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी. 2 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट. सोमारचे तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.